सुवातेर गायन करूया. A60 पेज 8. आयज आमी ह्या चवथ्या नोवेनांत सायबीणच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना आयज कितें मागुया. सेंट पॉल समुदाय ह्या वांगड्या पासत भाव भयणां पासत तांची ते समा मिसाच्या उदांत दवरून तांचे पासत तांच्या कुटुंबा पासत आयच्या मिसाच्या उदांत ह्या नोवेनांत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या समेनुस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावंडो, आयज आमी ह्या चवथ्या नोवेनांत भाग घेता आसतना आनी आयच्या नोवेनाच्या विशयावेर आमी नियाळ करता आसतना आयचो नोवेनाचो विशय मारयान देवाची खोशी केली. आमची सर्गीची आवय ती ल्हानपणी आसतना देवाच्या पावलान ती चल्ली, देवाच्या मोगान ती आसली आनी हाच लागून देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी आवयन ह्या जेजूक आपल्या कुसव्यान घेवन संवसारांत धाडलो. आमी सायबीण मांयचेर नदर मारता आसतना सायबीण मांयन देवाची कुशी केली. जेन्ना बुडो गाब्रिएल संदी दिली सायबीण मांयन आनी सायबीण मांयन हीच देवाची कुशी म्हूण आपल्या काळजांत रिगून दवरली. आमी देवाची कुशी आमच्या जिवितांत मानून घेवन देवाचे कायदे मानमेंत आमच्या जिवितांत पाडून ही सायबीण मांय आमकां उलो मारता. तर आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमच्या काळजांत घेवन देवाच्या पावलान आमी चलून ह्याच देवाचो आदार आमी मागुया. जाय पण आमी चुकले आमच्या जिवितांत बक्षाय मागुया आनी फावो ती बरी वाट घेवचे आयच्या मिसाच्या उदांत आमची पातकां आमी उडकून घेवया. हांव पातकींग आनी तुमकां बाबडेंडो मो सगळें सारून सांगता. मनाचे दोन पलाय सारून वायट रस्त्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो बागेन सांगपाक न्हय सगळ्यांक दोयतान भोगता आनी तुमकां बाबडेंडो मोचे खातीर आमच्या सयस्प्राद्या लागीं विनत करून सर्वपदादी आमची कागदूर आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्यान कावलत करून क्रिस्ताक कावलत करून सोम्यान कावलत करून प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी
आनी भाग्यो तांकां मरेशे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमेर जेवता जे क्रिस्तावरवी तकरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता रच उलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान केल्ले काकुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक उठवता ती भेटवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलोवन दी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाण जातल्यात. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. जाबप गीत घेवया. P2 पेज 21. शिवर्तमान आयकून तयार जाताना उद्गार गायन करूया. B9 पेज 26 आमी 6वो श्लोक गायतल्या. सर्वेस्व तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मातका सोया. जेजूची आवय अंबाबोयना पावून सोडली आनी भायर रावून तिणें ताका आपोवन धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलेलो आसतना असो ताका निरोप दिलो: पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणां भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां
असो पोर्तीपाड केलो. म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयणां कोण. आनी आपणा भोंवतणी बसलेंचे नदर भोंवडून म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेसूसाचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. म्हाज्या भावडेंदो, आयज जेन्ना आमी ह्या चवथ्या नोवेनांत आमी भाग घेता आसतना चवथ्या नोवेनाचो विशय आमकां सांगता मारयेन देवाची कुशी केली. आमी जाणां कशे तरेन मारयेन आपल्या जिवितान ल्हानपणी आसतना सदांच देवाची कुशी करताली. देवाच्या पावलान ती चलताली. आपल्या जिवितांत देवाचे कायदे नेम कायदे आपल्या जिवितांत तिणें पाळले. हो आयचो विशय आमकां म्हणटा मारयेन देवाची कुशी केली. एक ल्हान घोडणी म्हाज्या भावंडो तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां. कॉनी आनी जॉनी ही दोगांय एकामेकाच्या मोगान ती आसली. दोगांयची एंगेजमेंट आसलें. आनी जॉनीन एंगेजमेंटाचे पयलीं कॉनीक एक धाकलें पार्सल धाडटा. आनी पार्सल पावचे पयलीं कॉनीक जॉनी म्हणटा, पळय हे पार्सलांत विस्तीद आसा आनी हो विस्तीद तुवें आमच्या एंगेजमेंटाक घालूंक पडटलो. पार्सल पावल्या उपरांत कॉनी हें पार्सल उगडटा आनी पार्सल पळयल्यार विस्तीद आसता आनी विस्तीद पळयल्यार मोडचो इस्तीद आसलो. कॉनी हें विस्तीद पळोवतच रागान बोत्ता. दुसरे तरेचो इस्तीद आसलो. आनी तेन्ना कॉनी जॉनीक फोन करता आनी म्हणटा, पळय म्हाका हो इस्तीद बरो दिसना. मोडेचो इस्तीद. आनी जायते कॉनी बडबडता जॉनीचेर, चाळवता आनी एंगेजमेंट तोडूंक सोदता. तेन्ना जॉनी आपल्या आवयक येता आनी कॉनीच्या घरांत येता आनी बोगसणें मागता. आनी तेन्ना जॉनी कॉनीच्या आवयक म्हणटा, पळय काय बरें तुजें चेडूं. देव बिरातेचें पवित्रपण सांबाळलें, नेम कायदे देवाचे पाडटा आनी म्हाका खुशी आसा तुज्या चेडवा लागीं कांसा जावं. कित्याक देवा बिरातेचें चोडलेलें तुजें चेडूं. आनी खुशाल जावन जॉनीन दुसरो इस्तीद हाडलो, बरोसो इस्तीद ताच्या कोणाच्या हातांत सोंपयता आनी ती घर सोडून वता. म्हज्या भावंडो, धाकली घोडणी आनी ह्या घोडणेंत आयच्या विशया वयर आमकां जायती सोजमणी आमकां मेळटा. आनी ती सोजमणी म्हणल्यार कुशी पुरेन कॉनीन आपल्या जिवितांत देवाची कुशी केल्ली. कशे तरेन कॉनीन आपल्या जिवितांत देवाचे नेम कायदे पाळलेले, पवित्रपण सांबाळलें आपल्या जिवितांत. आयचे पयलें वाचप भाग्यवंत पावलो म्हज्या बाबडेदो रोमांकराक बरोवन ह्या चिटीक म्हणटा, मोगाच्या बाबडेदो तुमचें पवित्रपण तुमी सांबाळात. देवाच्या बिरातीन तुमी चलात. देवाचे नेम कायदे तुमच्या जिवितांत तुमी पळात. असो भाग्यवंत पावलो
रोमाकारांक तांकां आपल्या चिटींत ह्यो बरी खबर तांकां परगट्टा. आयचें शिव वर्तमांत हेंच आमकां संदी दिता देवा उतरा वयर. जेजू देवाचें उतर पाडटा आसतना देव मंदिरांत ताची आवय भाव भयणां येतात. कोण तरी ताका निरोप दिता, तुजी भाव भयणां तुजी आवय तुका मेळूंक आयल्या. त्या वक्तार जेजू म्हणटा, जो कोण देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर वय नेड करता, ती जो आसा म्हजी भाव भयणां म्हजी आवय. जेजू आयज आमकां संदी दिवंक सोदता. देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत सदांच पाळूंक गरजेचें. सावी मायनूय आपल्या जिवितांत देवाचें उतर पाळलें. आमी आमच्या जिवितांत हें देवाचें उतर आमी पाळूंक गरज. देवाचें उतर न्हय फकत पाळूंक, नियाडूंक आमच्या जिवितांत गरजेचें. सायमाचेर आमी नदर मारुया. जेन्ना आमी ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना सायमा ही संदी आमकां दिता. कशे तरेन सायमायन आपल्या जिवितांत देवाचें उतर पाळलें. देवाच्या उतरा वयर आपलो कुटूंब चलयलो. कशे तरेन आपल्या पुताक देवाचें उतर तिणें दिलें. देवाच्या उतरा वयर ताका वाडयलो. आनी आमी म्हणटा हो कुटूंब पवित्र कुटूंब आसलो. ह्या कुटुंबांत सुकलेंच आसलें. ते पासत आमी ह्या सायमाचेर आमी नदर मारून आमचें कुटूंब कशा बाबडेंतू ह्या देवाच्या भिरांतीन आमी चलुया, देवाच्या पावलान आमी चलुया. ही संदी सायमायन आयज आमकां जण एकल्याक आमकां दिता. तर होच विशय आमच्या जिवितांत घेवन आमच्या कुटुंबांत हें देवाचें उतर सुदांकर आसूं. देवाच्या उतरा वयर पाळून देवाच्या उतरा वयर आमी नियाड करूं आनी सायमाचेर नदर मारून जी वस्तुरी आवय सर्गीची जिणें देवाचें उतर पाळलें, ह्याच देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो हे सायबी माय वरवीं. तर आमी देवाचेर सदांच पातयेवन देवाच्या भिरांतीन आमी सदांच चलून होच नियाळ आमी करता आसतना देवाचें उतर आमच्या काळजांत धरून बरी पावलां मारून देवाचो आदार आमी मागुया. दाना तयारीच्या वेळार गायन करूया C3 पेज 29. Mocia babrendo mocia तुमचे बोलदान सबरा देवपा मांतसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्कोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवा मारितान सोडून घेताना तिची आंकवारपणी बाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलें मनशा सोयब्यां वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुरेस्पर तुमचें सोव्यां आसूं.
तुमचे सवे आसूं आमची काडसां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता सळेस्पराक आमच्या देवाक दिनवाद सुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वप्रधान सासनाच्या देवा सोरकऱ्यान सोरताय आमी तुका दिनवाद सूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती मारये आमी नमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाकांठाव तुका वोण दिता तुजी किर्ती परगटाव आपल्या आंकवारपणाचे वडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेचे कुडपेन तुज्या एकल्या स्पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाशने संवसारांत पाकयलोय तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तशे उद्देशीन देवदूत आनी सुर्गीचो सोर दवरपा तुजी तो मोहिमा वाकांठाव तांचे संगत आमचे ताळे मेळो आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बाबा क्रॉस पवित्र सगळ्या पवित्रांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमियेंद्र क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपले कुशेन कासून सत्संग उबयशा आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवाद सून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे वचत समोर बशी तेच वेळ जेव्हा सदोस्टें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस घेयातले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान सासणी कुळाशगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे वचत आनी समेस मनशे वचत तें वळखतलें हे म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गोड परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरुपता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता तुझ्या येण्याक आमी अंतरेकता बाबा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनाचो आमी भक्ती उडा सोदता आनी हो जिविताचो उंडाण सोडूची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक सेवा करून आमकां फाव कधी आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडलो गोश उतले आमा सोमेसां पवित्र आत्म्यार एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांस आमच्या भगिनी बापा फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आज्ञा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपाचो बळासो मेल्ल्यान ते आमच्या बाबड्यांची काडूत कर तांकां जेश्कोती मेल्ल्यान समेस्तां तुजें पोरजत मुखार पडून फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता आमकां अमृताश मे संगाती तिजी पती बागेवन सुसे बागेवन दोन दूत बागेवन सुसेवास बागेवन बिनसन पलोटी आनी सोड कातक मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासरी आसकून आमकां वाट दी त्या संगाता तुजी गांवक आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे सांता त्याचे दुताय पवित्र आत्म्याचे एक प्राण सर्वपुत्रा बापा सर्वंतका सासनाच्या सासनान आमेन जेजू आमकां मागणेची कळयका आसता ते मागणे आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोश्टी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरो गुरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड
सर्वेस्प्रा सर्वायतंतली आमकां निवार देगणे जिवितान सोस्काय आमकांनी सुरगीच्या सुखां आनी आमच्या सुरुंड्रा जेस क्रिस्ताचें आमी बरोवंशांत रेखता थ्रू आमकां जिवदाक अकलुतीन सोर पदक्रिस्तोय आनी सोराकांतली बाटाय कित्याक राजकोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोमिया क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मता म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या आपातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी तुवें गुश्य तिका शांती दी आनी सुन तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी आजूच उलयताय सासणाच्या सासनान आमेन स्वयंची शांती स्वर्गा तुमचें सोव्या आसूं तुमचे सवे आसूं एकमेका मोगान शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढले आमची काबूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणापले ते सुकले आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली लुईस प्रसादा वेळार गायन करूया D5 पेज 49. कागुसरा देवा आमी भोव वस्कोत भुरगीं तुजीं देगुणायच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवय सवगडास करतना तिचे विनवणी आमच्या वस्कोताय आमकां बोट दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणां आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सुरेस्पो तुमचें सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपुत्रा देव पाप आनी पुत्र पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन व स्वया शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोड उपकार शेवटाक गायन करूया T29 पेज 216.